गोंयांत तशेंच भारतात अंदू वर्सा सरासरी परस चड पावस पडपाचो अदमास एशिया पॅसिफीक इकॉनॉमिक कॉर्पोरेशन क्लायमेट सेंटरच्या संस्थेन उक्तायला. हो एक प्राथमीक अदमास आसा आनी मे म्हयन्याच्या निमणो मेरेन चित्र स्पश्ट जातलें अशें एपीसीसीन मुखार सांगलां. नमस्कार न्यूकार तुमकां सगळ्यांक. म्हजें नांव सचिन सुल्लेकर आनी तुमी पळयतात माय गोवा नेटवर्क. जायत्या हवामान संस्थांनी हे फावट सरासरी व सरासरी परस चड म्हणजे एव्हरेज ऑर अबाव एव्हरेज पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. भारतात मौसमी पावस पडटा तो मनसून पावस. मनसूनचे दोन उपप्रकार आसात, साऊथ वेस्ट मनसून आणि नॉर्थ ईस्ट मनसून. साऊथ वेस्ट मनसून जून ते सप्टेंबर मजगती पुराय भारताक पावस दिता, जाल्यार नॉर्थ ईस्ट मनसून ऑक्टोबर ते डिसेंबर मजगती दक्षिण पूर्व भारताक पावस दिता. मौसमी पावसाचे प्रमाण कमी जास्त जावप ठरतात ते एल निनो आणि ला निना ह्या जागतिक क्लायमेट पॅटर्नचेर. कितें आसा हे एल निनो आणि ला निना ते विशीं थोडी म्हायती घेवया. एल निनो हो जो शब्द आसा तेजो अर्थ आसा ल्हान चलो आणि ला निना म्हळ्यार ल्हान चली. एल निनो परिणाम हो ताहिती आणि पेरू हे जे दोन कंट्रीज आसा, ताहिती आणि पेरू जुव्याचे दर्या देगेवयल्यान पॅसिफीक महासागरांतलो उष्ण उदकाचो प्रवाह जो करंट म्हणटा ते आसा, जो सामान्य परिस्थितीत पेरूच्या पश्चिम दर्या वेळेवयल्यान ऑस्ट्रेलियाच्या पूर्व कडल्यान दर्या वेळे मेरेन ट्रेड विंड्सच्या आदारान वता. एल निनो बळिश्ट असल्यार तापमान 5 अंश सेल्सियस मेरेन वाडटा. ह्या वाडिल्ल्या तापमानाक लागून पॅसिफीक महासागरांतल्या उदका लागीं आशिल्ली हवेची उष्णताय वाडून उदकाची वाफ जावन ती वयर वता. देखून ह्या जाग्यार म्हणजे जर पॅसिफीक ओशन आसा थंयसर उण्या दाबाचो पट्टो लो प्रेशर बेल्ट तयार जाता. हिंद महासागर म्हळ्यार इंडियन ओशन आणि पॅसिफीक महासागराचेर हवेचो दाब एकामेका कडेन संबंधित आशिल्ल्यान हिंद महासागरात उच्च दाबाचो पट्टो हाय प्रेशर बेल्ट तयार जाता. मनसुनात बरो पावस पडपा खातीर लो प्रेशर जाय पडटा. देखून एल निनो आसत जाल्यार भारतात आणि ताच्या शेजारच्या देशांनी म्हणजे इंडियन सबकॉन्टिनेंट जे आसा थंय मनसून पावस उणो जाता. ला निना परिस्थिती जेन्ना आसता तेन्ना उण्या दाबाचो पट्टो म्हणजे लो प्रेशर बेल्ट तयार जाता. पॅसिफीक महासागराचेर उच्च दाबाचो पट्टो तयार जाता. अंदू वर्सा ला निना परिस्थिती आशिल्ल्यान पावस चड पडपाचो अदमास आसा. एल निनो आणि ला निना हे दोनूय विरोधी हवामानाचे पॅटर्न्स ही सामान्य परिस्थिती बदलतात. ह्या घडणुकाक शास्त्रज्ञ एल निनो सदर्न ऑसिलेशन सायकल म्हळ्यार ENSO अशें म्हणटात.